नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज पुराय गोंयभर जिल्लो पंचायती खातीर वेंचणूक सुरू आसा. ह्या वेंचणुके खातीर मतदार आपले मत दिवपा खातीर व्हडा संख्येन आयिल्ले दिश्टी पडटाले. निवडी खबर हातान आयली तेन्ना उत्तर गोंयान 50.06% जाल्यार दक्षिण गोंयान 48.76% मतदान जाल्ल्याची खबर आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर जावपी मतदान सकाळ सावनच मतदारांनी मतदान केंद्रा भायर गर्दी केल्ल्याचे दिश्टी पडटाले. मतदारांक तांचो मतदान वळेरी क्रमांक आनी मतदारां खातीरची हेर मदत करपा खातीर वेंचणूक आयोग तशेंच हेर राजकीय पक्षांनी आपापली वेवस्था मतदान केंद्रा भायर केल्ली दिश्टी पडटाली. ह्या वेंचणुकेन कांय मतदार हे पयले फावट मतदानाचो हक्क आजमायतले. जातून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची चली पार्थवी सावंत हिणी लेगीत पयलेच खेपेक मतदान केल्या उपरांत आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. ह्या लोकशाहीच्या देशान म्हाका आतां पयल्या मतदान करपाचो चान्स मेळ्ळा तातूंत म्हाका खूब प्राऊड फिलींग येता आनी खूब रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता. तांकां सांगूंक शकता तुमी आतां बऱ्या हितूर भायर येवचें घरांतल्यान आनी वोटींग करचें आनी आमच्या गोंयाक आनीक सशक्त करपाक स्वयंपूर्ण करपाक मत दिवचें. बरेच मतदारांनी मत दिल्या उपरांत मत दिल्ल्याची खोशी खबराकारां कडेन उलयतना उक्तायली. म्हणजे बरें आनी थंड वातावरण आहा, कसली गडबड ना, कसली कांयच ना. वातावरण कोण कोणाक सांगना आनी कोण कोणाक विचारना. आपापले विचार आपापले सगळे सांगतात, ते बरें आहा. आनी अशेंच जावंक जाय, अशेंच मतदान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज तांच्या पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान केलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा तांची घरकान्न आनी तांची धूव आशिल्ली. लोकशायेन मतदाराचो हक्क हो सगळ्यांत व्हडलो हक्क आसा. देशाची जावपी उदरगत पळोवन नवीन मतदारांनी मतदान करचें असो उलो तांणी मारलो. लोकशाहीत मतदानाचो हक्क हो सर्वात व्हडलो हक्क आसा. आपलो प्रतिनिधी चूज करपा खातीर, त्या खातीर नवीन वोटर्स जेन्ना जेन्ना न्यू वोटर फर्स्ट टायम वोटर आसा तांच्यांनी बी सगळ्या जाणांनी की समाजात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला, देशात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला आणि पुराय देश ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कशा पद्दतीन मार्गदर्शन करीत आसा. हांव नवीन वोटर्सांक इतकेंच आव्हान करतलो की तांच्यांनी देशाची घोडदौड पळोवन तांच्यांनी वोट करचें. आय एम नॉट इन्फ्लुएन्सिंग द न्यू वोटर, बट डेफिनेटली तांकां रायट आसा आपलें मतदान खंय करचें. बट मतदान करता आसतना ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट ह्या देशांतली पळोवची. म्हणजे बाय फर्स्ट टायम वोटर करता पूर्णता आपलो मतदानाचो हक्क आपल्या विचारान ती केला आनी डेफिनेटली अशाच पद्दतीन बाकीची सगळी भुरगीं करतली हाजी हांव आशा व्यक्त करता. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी तांच्या मतदान केंद्रार वचून मतदान केलें. ह्या वेळार ते मतदारां वांगडा उबे आशिल्ले दिसून आयले. जिल्लो पंचायत सदस्यांक चड अधिकार दिवपाची गरज आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. I believe ZP election, the body should be given more powers, I think. And Honorable CM also has spoken in his speech that he will be giving more powers as far as the ZP is concerned on this time. So what type? No, actually, I think in the Constitution, many powers are basically written as far as the ZP is concerned. Other states, I think some powers basically has been given. So at least some more powers basically should be given. I think it is hardly anything that they have really got. And they are in constituency actually, to telephony. At least as far as Taliban is concerned, how the constituency they are representing.
So some power, it is not just to make gutters and to give some things, instruments and all to schools or some institutions. But some more powers basically should be, more of an administrative power should be given to them. परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी घरच्या वांगडा मतदान केल्या उपरांत मतदान केल्ल्याची खूण दाखयत पत्रकारांकडे उलोवप केलें. उदरगतीचो विचार घेवन वचपी फुडाऱ्यांक आनी पक्षाक मतदान करचें असो उलो तांणी मतदारांक मारलो. तेच प्रमाण परवरीची जावपी उदरगत ही सर्वांगी उदरगत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. Per boothachir polling booth, it has been a very vibrant thought this ZP. Unlike the turnout today, it is like we say a festival of democracy. It is everybody coming out and people coming out and everybody is celebrating this मोदीचे vision. गोंय विकसित भारत सरकार द डबल इंजिन आणि ट्रिपल इंजिन सरकार घडोवपाक म्हाका दिसता सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. परवरच्या लोकांनी सगळ्यांनी आज दाखोवन दिल्ल्या सकाळच्यान की भोव संख्येन भायर सरल्या सकाळी फुडें आणि मतदानाक आयिल्ले आसा. दॅट शो द पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग अँड हायर द पर्सेंटेज बेटर इट इज टू शो द रिजल्ट्स वी स्पीक अबाउट इट. लोकांचे विश्वासार आमचे म्हाका पूर्ण तरेन आमच्या लोकांचेर विश्वास आसा. शिरोडा जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर सकाळ फुडें सुरू जाल्ले मतदानान हळूहळू वेग घेतलो. ह्या वेळार सुभाष शिरोडकर हांची धूव डॉ. गौरी शिरोडकर आनी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मतदान केलें आनी जैताची निशाणी खातीर जे उमेदीन वेंचणुकेचो प्रचार जाता तेच उमेदीन जिल्लो पंचायती खातीर वेंचणुकेचो प्रचार जालो. ताका लागून पुराय गोंयभर वेंचणुकेचो उत्साह पळोवपाक मेळटालो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जवळ जवळ एसेंब्लीच्याच रुपायल म्हटल्यार आता इतले उमेदीन काल पयलीं लोक प्रचारूय करताले आनीक भोंवताले ह्या वटेच्यान त्या वटेच्यान प्रचार करतात आनी त्यामुळे इलेक्शनाक जो उत्साह आसा न्हय फक्त हांगा तर आख्ख्या गोंयभर प्रयत्न लक्षांत येता आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की जवळ जवळ 80 to 85% वोटींग जातलें. आतांच आमच्या हांगसर ह्या बुथाचेर जवळ जवळ 90% वोटींग जाल्लें. तरी वोटींग जे आसा पळय न्ही तें जबरदस्त आसलें दिसता म्हाका आनीक नक्कीच कमळ जे आसा पळय भारतीय जनता पक्षाचें चिन्ह हें जिखतलें हातूंत. जिल्लो पंचायत मतदारसंघ सुकूर पर्राच्या 22 क्रमांकाच्या बुथाचेर वचून कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो हांणी मतदान केलें. मुखेलमंत्र्यांनी जिल्लो पंचायत सदस्यांक कांय अधिकार दिवपाचें उतर दिलां अशें ह्या वेळार खबराकारांकडेन उलयतना आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. तूं जेन्ना दारांनी भोंवता लोकांच्या तेन्ना कळोन येता की लोक जो आहा हे आमी जे काम करता आमदार काम करता पंचायतीचे लोक काम करता NGO काम करता बरे लायक मायंडेड लोक काम करता फुडाकार घेता आनी बरें काम फुडें व्हरता तितून सगळे लोक खूश आहा. लोकांचे पयशे इवन प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आहा विकसीत भारत तितून आमचो स्वयंपूर्ण गोवा जो CM म्हणटा हे वेगवेगळे हितून सेक्टरांनी CM इज हेल्पिंग आवर लोकल पीपल टू कम अप इन लायफ वेदर इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर सेक्टर. सो आमी रिक्वेस्ट करता की RDA डिपार्टमेंट जो आहा डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट हो डायरेक्ट अंडर ZP हाडचो आनी ZPक हितूनसून जे फंडींग आहा ते ZPचे थ्रू दिवचे आनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आनी जे शेताची कामां जी आहा अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे तेंच्या अंडर करचे म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या अंडर तेणी कामां घेवंक जाता. WRDच्या अंडर तेणी. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हूण नितीन नबीन हांची नेमणूक जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पयलेच खेपे प्रतिक्रिया दिल्या. नितीन नबीन हे तळागाळांत काम करपी कार्यकर्ते जावन आसात आनी ते एक उत्तम प्रशासकूय जावन आसात. तांच्या ह्या नव्या जापसालदारके खातीर गोंय सरकार आनी गोंयच्या जनतेच्या वतीन तांकां परबी भेटयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दितना सांगलें. मेरे साथी और युवा मोर्चा में मेरे साथ में वाइस प्रेसिडेंट बोलकर उन्होंने काम किया है. उनके नेतृत्व में एकता यात्रा, महंगाई यात्रा, तिरंगा लहराओ लाल चौक
और गुवाहाटी से तवांग तक यानी जो शहीदां को श्रद्धांजलि यात्रा निकली थी, मैं उनके साथ में था। मुझे पता है कि ग्राउंड वर्क से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक उनका काम मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ईदन बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर्स एट प्रेजेंट, जो 5 टाइम एमएलए और एट प्रेजेंट द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बिहार सरकार में है। मैं निश्चित रूप से गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके आगे आने वाले कार्यकाल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के लीडरशिप में आगे आने वाली सभी इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 खबरापत्रान। नमस्कार.